स्पेशली म्हटल्यार सगळे प्रोफेशनली बिजी उरता, पूण तिळसांज जाली घरा पावले जेवण खाण विसरप, फ्रेश जावप, डायरेक्ट नरकासुरा फुडें पयलीं. नरकासुराक जे वयता सगळे ऑलमोस्ट थंयच पडून उरता. सकाळीं 5 जायसर सकाळीं न्हिदप, 5 न्हिदप, 7 उठून परते कामां वचप. सेम डेली रुटीन होच चालू उरता. आनी बॉन्डिंग कशें जाता की हो म्हाजो फ्रेंड, त्या फ्रेंडाच्या वळखीन आनी एकटो कोण येता. अशें करून लायक डिवायडेड बाय टिम्स युनायटेड बाय नरकासूर म्हणटा तशें सगळे एकूच जाग्यार येवन सगळे एकमेकांक हेल्प करून काम करता. कित्याक सगळी नॉलेज एक करून जितलो प्रोफेशनली तो आतां कॉम्पिटिशन लेवलाचेर करपाक पावता तितली हेल्प जाता आमकां बऱ्यापैकी एक नरकासूर करप की आमी कॉम्पिटिशनाक जिखपाक शकता. त्या प्रमाणे तशें बॉन्डिंग जावन सगळे युनायटेडली काम करता. आनी दुसरें म्हटल्यार गोंयांत आमची घुमट आरती आसा पळय, तितून टिम्स आसा वेगवेगळे मंडळ आसा. नरकासूर म्हटलें की 4-5 टीम एक जाता. फक्त कितें ढोल ताशा त्या कॉम्पिटिशना प्रमाणे ते नरकासुराक जाय पद्दत आसता, नरकासुराची वाजोवपाची वेगळी पद्दत ती वाजोवपाक जाय म्हणून ती सगळ्यो टिमी एक जाता. आनी ते त्या कॉम्पिटिशना प्रमाणे सगळे एक फ्युजन एक कितें पारंपारीकता जी बसोवपाची म्युजिकाची स्टायल आसा ती बसोवन घेवन नरकासुराच्या प्रिपरेशनाक एक हातभार लायता. सो अशें करून सगळे युनायट जावन काम करता.